नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयभर नवे 7 बस स्टँड, रिक्षा टॅक्सी मीटर सक्तीचो। अपघात आणि गैरप्रकारांक आळाबंद हाडपाक जाय सुमार 250 ट्रान्सपोर्ट गार्ड। बायलां खातीर 2 रुटांचेर खासा बशींचो प्रस्ताव, सुदिनाची माहिती। मेयर वेंचणुकेचे आदले राती सस्पेन्स वाडले। बाबूश म्हणटा सुरेंद्रच जातलो मेयर। सुरेंद्र म्हणटा बिरेस्तारा पळोवया। भाजपा म्हणटा सिक्रेट स्ट्रॅटेजी केल्या। महापौर कोण? पणजेकारांक प्रश्न। गोयचे मायनिंग केशीन केंद्र आणि खण मंत्रालयान घेतल्या गोयाक जाय तशी भूमिका। अंतरीम बंदी फाटी सरपाची मुख्यमंत्र्याक आस्त। मायनिंग स्वता बंद करून सरकारान स्वताचेच पायार फातर मारलो म्हूण बाबुशान काढलो प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यांची गोयात धडक। पर्यावरण दाखल्यातल्या नेमांचे कोणे उल्लंघन केला हे सोदपाक सुरू केली खणींची तपासणी। गोय सरकाराक काय खबर ना। मेडिक्लेमावेलो खर्च देवंक सरकार स्वता उबारता सुपर स्पेशालिटी सुविधा। जून मेरेन मेडिकलान कार्डियक विभाग सुरू। दीनदयाळ विमो येवजणी रोखडीच। विरोधक म्हणतात मेडिक्लेम घेतले जाल्यार लोकांक काचकी सावा। आणि सुधारित टिळक स्टेडियमार बिरेस्तारा सावन आय लीग फुटबॉल मॅची। फ्लड लायटी आणि हेर सुविधा बेस बऱ्यो म्हणटा सावियो मेसायस। खबरो विस्तारान। पणजे, मडगांव, म्हापशे, वास्को, पेडणे, माशेल आणि केप्यां नवे बस स्टँड बांदतले अशी घोषणा येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान बुधवारा विधानसभेत केली। गोयभर रिक्षा टॅक्सींक मीटर सक्तीचो करतले अशें उतर तांणी दिले। रस्त्यांचेर जावपी अपघात आणि गैरप्रकार कमी जातले जाल्यार सुमार 250 ट्रान्सपोर्ट गार्डांची गरज आसा अशें तांणी सांगले। 2 रुटांचेर बायलां खातीर खासा बशी सुरू करपाचे प्रस्तावाचेरय सरकाराचो विचार चल्ला। कदंबाचे ड्रायव्हर कंडक्टरां खातीर इन्शुरन्स येवजण चालीक लावपाचे निर्णयाचेरय सरकार पावला। योग्य विचार विनिमय करून म्हणटले पयलो म्हापसा, पणजी, त्यानंतर वास्को, पेडणे, त्यानंतर आमचो मार्सेल असे काही टॉप प्रायोरिटी घेतला। केपें आसा त्यातून आणि मडगांव आसा। मडगांवा विशीं ते उलयल्या। सो वी हॅव डिसायडेड मिनिमम आमी 10 लाखांचो इन्शुरन्स आणि मेडिकल पॉलिसी हांकां करची, जेचो 50% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि 50% तांचो आसचो। अशा हातूंतल्यान ही स्कीम तांकां दिवपाची आमी ठरयला। आतां ड्रायव्हर जे आसता कोण कोणालो बस ओनराचोच भाव आसता। कितलेशे हांवें ड्रायव्हर पळयल्या कंडक्टर बस ओनरूच आसता। कारण अशा परिस्थितींत जेन्ना तांकांच मदत जाता तेन्ना तांणी मुखार येवपाक जाय। मिटर्स आसा ते आमी करपाचे। टॅक्सीच न्हय, रिक्षा मिटरूय दिवपाची आवश्यकता आसा। कारण खूब जाणांची कंप्लेन आसा की हे रिक्षा मिटर आणि रिक्षावाले आणि टॅक्सीवाले आमी प्रॉब्लेम्स आसा तांचे 50 जाग्यार 65 रुपया, 50 जाग्यार 100 रुपया घेता म्हणून त्या खातीर हे इम्प्लिमेंट करपाचें थारायल्लें आसा। आमी स्वता ते आमी पूर्ण स्टडी करता आणि खंयच्या हातूंत चड लेडीज येता, कलंगुटाच्यान चड लेडीज येता, म्हापशेच्यान चड लेडीज येता, इवन पेंजीम टू म्हापसा स्टडी केले शिवाय कळचें ना। आणि ती स्टडी करून येता ते इमिडिएटली स्टार्ट जावपाक जाय। ते लोन आशिल्ले कदंबा 42.5 कोटी आमी सगळे क्लियर केले। आय एम प्राऊड टू से सगळे गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक सगळे पैसे क्लियर केले। कोर्ट गार्ड आहे त्या विषयी सिरियसली विचार करणं प्राप्त आहे आणि तो विचार झाल्यानंतरच या सगळ्या गोष्टी बंद होऊ शकतात। कारण 200-250 ट्रान्सपोर्ट गार्ड घेतले तर ह्या सगळ्या गोष्टी बंद होऊ शकतात। मला विरोधी नेत्यांना विनंती आहे की तुम्ही मांडलेलं कटमोशन मागे घ्यावं आणि आमच्या डिमांडला सहकार्य करावं।
पणजी महापालिकेचे मेयर वेंचणुकेचे आदले राती सस्पेन्स आनीक वाडले. बाबूश मोन्सेरात म्हणटा आपलोच मेयर जातलो. सुरेंद्र फुर्ताद मात म्हणटा कितें ते बिरेस्तारा पळोवया. दुसरे वटेन भाजपाने अवसान सोडिल्ले ना. आमी सिक्रेट स्ट्रॅटेजी केल्या. कितें ती बिरेस्तारा कळटली अशें तांचो मेयर पदाचो उमेदवार शुभम चोडणकार म्हणटा. हे सगळे धुमशणेंतल्यान कोण मेयर जातलो हाची पणजेकारांक उमळशीक लागल्या. पणजे महापालिकेची महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर बिरेस्तारा वेंचणूक जातली. ह्या वेंचणुके वेळार अनपेक्षीत निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वेंचणुकेन बाबूश मोन्सेराताचो गट आनी पर्रीकाराचो गट बिरेस्ताराक कितें जातले ताचेर ठोस कांयच उलयना. वेंचणुके विशीं बाबूश मोन्सेराताक विचारले तेन्ना आमचे 16 नगरसेवक एकठांय आसात आनी महापौर पदा खातीर आमचो तेंको सुरेंद्र फुर्तादाकच आसतलो असो विश्वास ताणें उक्तायलो. मात बाबूश मोन्सेराताच्या गटाचो महापौर पदाचो उमेदवार सुरेंद्र फुर्ताद मात कितें जाता तें फाल्यां पळोवया अशें म्हणटा. ताचे सांगण्या प्रमाण आपल्या वांगडा 30 नगरसेवक आसात. मनोहर पर्रीकार गटांतल्या शुभम चोडणकाराचें नांव महापौर पदा खातीर आसा. तो म्हणटा आपल्याच गटांतल्यान महापौर वेंचून येतलो. आमी स्ट्रॅटेजी केल्या आनी बिरेस्ताराच कळटली अशें तो सांगता. वेंचणुकेचो निकाल अजापीत करपी आसूंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. वेंचणुकेच्या सस्पेन्साचो खुलासो बिरेस्तारात जातलो. रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. गोयचे मायनिंग केशीन केंद्र सरकार आनी खण मंत्रालयान गोंयाक जाय तशीच भुमिका घेतल्या. पर्यावरण मंत्रालयान कांय प्रस्न काडल्यात. सरकार बरेपैकी आदोगादांक घेवन लांबिल्ली अंतरीम बंदी फाटीं सरची म्हूण पुराय यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां. आयोगाचे अहवालांतले कितलेशेच गजालींचेर सरकाराक दुबाव आसतना ताचे वेल्यान मायनिंग स्थगीत करून स्वताचेच पांयार सरकारान फातर मारून घेतला काय कितें असो प्रस्न बाबुशान विचारिल्लो. I want to ask the Honourable Chief Minister, please tell us on what basis you first took the decision of suspension of mining operation before even the Supreme Court of India. Is it not your blunder to suspend mining operation in Goa when you fully know that mining has remained to be the backbone of Goa's economy? Shah Commissionaच्या संदर्भात आमचे म्हणणे स्पष्ट आसा. Whereas Shah Commission has many things which are in a right direction, there are certain issues where we do not agree with Shah because of his contention without giving opportunity to the other side, 2 using techniques which are not exactly correct, and 3 Shah himself says that 35,000 crores जे पळय लॉस म्हणून ताणें बरयला ताजेरूच फुडें शाह म्हणटा की ही गजाल मात तपासून पळया म्हणून. So you banned it to verify the report of Shah Commission, is it so? I didn't ban it, I suspended the mining operation. There is a difference between banning and suspending. Okay, let me correct. My suspension was until I verify each and every lease as acting within the legal parameters. Did you verify it? Did you verify? We have started already. Okay. आणि आता बॅन चेंज जाता. म्हाका अशी अपेक्षा आहा की बॅन चेंज जातकूच आमची केस आता पहिली आसा कारण कर्नाटका आली ओडिसा आली त्यामुळे एक बेंच केन्ना तरी 18-20 तारखेक कितें चेंज जाता. सो एप्रील एंड वी एक्सपेक्ट टू बी हर्ड. सो इफ दे हियर अस आय एक्सपेक्ट सम आउटपुट इन मे मंथ. प्रायम मिनिस्टरान तरी लोकांक आश्वासन दिलां की तो सपोर्ट करतलो. मायन्स मिनिस्ट्रीन आमी घाला तशेंच एफिडेवीट फायल केल्लें आहा. एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन काही प्रश्न निर्माण केल्ले आसा आनी म्हाका अशें दिसता की ते चड आपल्याक स्वताक प्रोटेक्ट करपाक कारण तांच्यांनी 160 एनवायरमेंट क्लियरन्स दिली. If there are some seasoned people in the house, will the Chief Minister considering taking these people along with him in solving this major problem of mining in the state of Goa because there is a substantial loss and which is affecting each and everybody? At this moment the matter is before Supreme Court and I required seasoned advocates at this stage. I don't think anyone here is a seasoned advocate. थोडे जाण वांयगणे आसात पण सीझन्ड एडवोकेट कोण ना. त्यामुळे हांव सीझन एडवोकेटाचो वापर करून पयलीं सुप्रीम कोर्टाचो बॅन तातूंतल्यान रिलॅक्सेशन जर घेतलें जाल्यार मागीर ताज्या नंतर कोणाक ह्या विशयांतले खबर आसा तांची मदत घेवपाक म्हाका कांयच हरकत ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.